रिक्वेस्ट आसा हावजा कडेन की तांच्यांनी 1 hour डिस्कशन्स ह्या विशयाचेर घेवचे, कारण हो विशय हो तसो गोंयच्या दृश्टीन खूब महत्वाचो विशय आसा इकॉनॉमीच्या दृश्टीन. ताच्या खातीर सगळेच विशय ऑनरेबल मेंबरान ऑलरेडी नोटीस इश्यू केल्या. शॉर्ट ड्युरेशन हय ते केन्ना ते म्हजी जशी तयारी जाली, हो विशय भरपूर कॉम्प्लिकेटेड आसा. लोकांक दिसता इतलो इजी ना तो, म्हणजे तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवनूय हांव कंप्लीट करूंक शकना विशय, किंवा एसेंब्लीन 2 वरां उलोवनूय कंप्लीट करूंक शकना. इट हॅज अ मल्टिपल फेसेट. एके वटेनच्यान मायंड जावंक कमी आसूंक जाय. कॅपिंग कशें दितलो, कॅपिंगाचें EC क्लियरन्स, अश्यो अनेक गजाली भितर आसा. खंयची ऑर्डर दिवपाक 1.5 वर्सां लागले. म्हणजे हांव फक्त कळपाक सांगता, 1.5 न्हय 1.25 वर्सां लागली ऑर्डर दिवपाक. एग्जिक्यूट करपाक म्हाका दिसता थोडोसो तरी टायम दिवंक जाय न्ही. जी फक्त आयकून घेवन लोकांचे ऑर्डर दिवपाक सुप्रीम कोर्टा सारक्या कोर्टाक सुद्दां 18-20 म्हयने गेले. ती गजाल हांव जर तूं एग्जिक्यूट करतलो जाल्यार म्हाका सुप्रीम कोर्टान 6 म्हयने गेल्या. कमीत कमी 6 म्हयने पर्यंत तरी कळ काडा. कांय जाणांक ती कळ काडपाक जमना. थोडे जाण मदीं मदीं प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन, थोडे जाण म्हणटा आपूण मोर्चे काडटले, थोडे जाण प्रेस कॉन्फरन्स घेतले म्हणटा. म्हाका कळटा, पण देर इज अ लिमीट टू एवरीथींग वॉट ह्युमन पर्सन कॅन डू. त्यामुळे म्हाका दिसता फर्स्ट विकान आमी थंय चर्चा करुया. तोपर्यंत हांव म्हजो डॉक्युमेंट रेडी करता, आनी देन वी कॅन बेस्ड ऑन युअर नोटीस वी कॅन हॅव अ डिस्कशन अँड कम टू अ कन्क्लुजन. नाही, माननीय सदस्यां कडल्यान म्हाका तशें रिक्विजिशन मेळ्ळां, ताजेर हांव निर्णय घेता मागीर. ना हांव फाल्यां लॅपटॉप हाडटा. We'll discuss in the same. फाल्यां किंवा परवा लॅपटॉप हाडटा. मी फुडल्या प्रश्ना कडेन वळया. श्री अलेक्स लॉरेन्स. म्हाका Question number 4. Yes, sir. I may be permitted to ask question number 4C. 4C. Speaker sir, time and again आमी सांगतात की क्वेश्चनाचे आन्सर पासून रॉंग मेळटात म्हणून. दिस इज वन क्लासिक एग्जाम्पल. परतून एकदां अनस्टार्ट क्वेश्चनाचेर आन्सर रॉंग मेळटा. स्पीकर सर, आय जस्ट शो, आय पॉइंट इट आउट इन किरण कानोलकर्स क्वेश्चन today, it is figures are differing. Each jetty on Malim jetty, my figure is showing 11,339. That is for 11-12. On his figure, it is showing 11,194. For the year 2013-14, it is showing 24,570, and on my question is showing 26,640. एशकोन जर फिगर्स रॉंग येवपा लागले, एक मिनट, फिगर्स रॉंग येवपा लागले, वॉट इज द रियल प्रोडक्शन म्हणून तें हें जाता. कित्याक वी आर ऑन वन इश्यू एवरीबडी. फिगर्स आर 1 minute, लेट मी. सर, यू शुड मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इफ द आन्सर्स आर रॉंग. देर मे बी सम हिच इन इट. वी कांट टेल हिम नाउ राइट नाउ. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कोन प्रॉब्लम सॉल्व जायना. आय एम टायमिंग इन पॉइंट. 1 minute, लेट मी. माझ्या लक्षात हाडून दी. लक्षात हाडून दी. I will ask him to correct. What is that? 1 second. So लक्षात हाडून ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज ओके, सीएम सांगत तें, बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, द होल थिंग जंबल साप की हुंय तर 1 minute हांव काबार करता, मागीर तूं जाय तें उलय तुका. अरे पण कितें तूं चुकला तें सांग मरे. खंयचो क्वेश्चन सांगला, सिरियल नंबर क्वेश्चन सांग मरे. Speaker sir, I'll tell the honorable. You are talking about figure दिलाय मो. Speaker I sir, am reading out the figures. Speaker sir, Speaker sir, I would like to tell the honorable member that one is the financial year calendar record and one is the calendar year record. Foresee there is no statistic at all. Foresee there is no statistic. I'll give the figures to him. Unstadacher, doni unstadacher. Because खंयचे उलयता, foresee does not have any annexure nor any statistic. So he's got the. I am talking of. एक minute. Foresee does not have any statistic in it. So which statistic are you referring to? I am referring to question number 1 here of Vishnuwag. How can you discuss 1 year when I am just telling figures are given wrong. Alex Bab, because sir, foresee question discuss करता. Refer to that only. Oh, here production was involved. Fudele, sir. जो क्वेश्चन कितें आसा तो विचार न्ही. Speaker sir, unstart question. Speaker sir, I have a point of order. तुझो क्वेश्चन Speaker sir, I have a point of order. The minister, the MLA, honorable MLA has asked question 4C.
while he does not have any statistic on 4C, he is referring to some other questions where according to him, there is a mistake. That is not the way question is asked. You have to limit yourself to 4C. Speaker sir, I have pointed out that thing. Why? Because production of fish halago I pointed out. The whole question is all the MLAs are interested in getting fish subsidized. That's all. Kitako lokak fish goraz ahamon. And production to the sark zaina salary. How can we give it? That is a big question. Now, what is important in this scheme? Scheme hati geli. Ti thoda jana dilya. Have you given to whom and where you have given? Just tell me. Speaker sir, which scheme you are talking about? A subsidized fish? It has not been given. No, it's not been given. During election time, thode kone ek stall organized Kelmun Dew Park. Was it part of this scheme? I'm just asking. It's a CK. He has said, if you read the answer properly, you will understand. He has said the scheme is yet to be formulated. He is talking about cage culture. 1 second, Speaker sir. I'm very clear. Speaker sir, there was a news in the papers that some fish was distributed. 1 second. Oh, I asked the question. I asked the question. Let me tell you. You don't refer to the newspaper, you refer to the answer given to you. Okay. One last question. What is it that the scheme will start or not? Because final date can start zatli assurance. That he has already told you that it is not approved yet. He has not said that. Speaker It is answered in the written answer. Because as I have answered, but I will tell honorable member that by October I think I shall start this scheme. Assurance. Yeah. Shri Rohan Khawte. Speaker sir. Speaker sir, सगळ्यांक खबर आसा नुस्तें कशें वाडत आसा तें. एक एनेक्शर जो दिल्लो आशिल्लो पयलीं तातून रेट्स पयल्या 2012 आनी 2014 पयर हांवें बेटीत रेट काडली. तर जवळ 75 to 80% increase has been there in the rates of the fish. म्हाका होलसेल जावं नाल्यार रिटेल जावं दोन्ही वाडत आसा. जवळ 75 to 80% म्हणजे सर्वसाधारण मनशाक टेबलार फक्त नुस्तें पळोवन उणी जेवची पडटली. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर विचारपाक जाय, why is this rate increasing year to year? Whether the department has done any study on this, and when the fish is being sent for exports, how many varieties of this fish are actually consumed by the local market? Speaker sir, as I know that fish is very dear to everybody, but at the same time, I understand the rates are increasing. Why? It's mainly because of the operational cost that is incurred. The operation cost, because of subsidy dita, operation cost is not increasing. Even 16 कोटी subsidy दिल्ली 2 वर्षा पयली, आज 23 कोटी दिल्या subsidy. Even the locals are consuming. Number of trawlers is the same. After locals consuming fish also, there are tourists who want to enjoy seafood. There are in hotels also where they consume a lot of fish. Tourism वाढलो आल्या नुस्तें वाडटलेच. आमी गव्हर्नमेंट सरकार कितें करता हे नियंत्रण दवरपा खातीर टू कीप ऑन द होलसेल मार्केट अ ट्रॅक of the rates which are increasing. What is it that you are doing? We'll be starting the subsidized fish now very soon. The hotels also subsidize fish? Hotels no. Hotels no. Hotelak कित्याक? तू ट्रॅक कसो दवरतलो? हॉटेलाक दिला का लोकलाक दिला ते? Nilesh Kabral. ते पळय. Nilesh Kabral. Speaker sir, Honorable MLA in reply has said that he is considering to give fish on a subsidized rate. I am asking in this, what made him consider this matter, give subsidy on the fish? What was the result of his assurance that he is considered a matter to give subsidy? Budget assurance. So as the rates have gone up, we have to give it. That's the demand where people want. Basically. एक मिनिट. स्पीकर सर, ही स्कीम जी आसा ती बजेटान डिक्लेअर केल्ली आसा. फाटल्या बजेटान केल्ली. ताका काही टेक्निकल प्रॉब्लेम येता आनी सबसिडायज म्हणटा आसतना आमी होलसेल रेटान जे अशें ते जेटीर सांगता इट इज सबसिडायज डिफरंटली बिकॉज इट इज अ बजेट क्वेश्चन. इट इज अ बजेट स्कीम. ज्या रेटीन हॉर्टिकल्चर करता अशें न्हय तें, पण ज्या रेटीन जेटीर मेळटली पळय त्या होलसेल रेटीन लोकांक दीत सुद्दां जाल्यार इट वील बिकम सबसिडायज.
because the subsidy is expenses in handling the product and storage, transportation. बेसिक कित्याक वाडटा काय म्हणून Speaker sir, before I finish, I only request Honorable Minister that whenever he considers the request of having this subsidized fees, that the subsidy should be given throughout Goa and not focus on any belt or any hotel industry. सबसिडी पेक्षा प्रोडक्शन वाडया या हातून स्किमीन सबसिडी जो कंपोनंट हा तो फक्त ट्रान्सपोर्टेशन आणि विकपाक जो खर्च लागता व्हरून ते तितलोच आसतलो. होलसेल रेटीन नुस्तें मेळटलें. त्यामुळे आता कशें सबसिडायज ना. मार्केटान नुस्तें समजा 700 रुपये विकताले, होलसेल 450 रुपये रेट आसता. सो त्या रेटीन मेळटलें. होलसेल गेल्ल्या विधानसभेत म्हजोच प्रश्न आशिल्लो आनी ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरान स्पेसिफीक आन्सर दिलें म्हाका की जाता तितले बेगीन आमी एक थोडे तरी सिटींनी स्टॉल स्टार्ट करता म्हणून. आज ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणटा की ऑक्टोबर पर्यंत जातलें. म्हजें एक सजेशन आसा ऑनरेबल मिनिस्टर. आतां मदीं फाटीं म्हाका याद आसा खूब वर्सां पयलीं नाल्ल भयंकर म्हारग जाल्लो. ते सरकारान कितें केलें की प्रोड्युसर्सां कडल्यान नाल्ल प्रोक्युअर केलो आनी कॉस्ट प्रायसाक लोकांक विकलो. Why don't you try to do that in case of fish? You take it from नाल्ल महिन्याच्या म्हयन्या उरता. नुस्तें त्याच दिसा विकचें पडटा. फिश त्याच दिसा काबार जातलें न्ही. होलसेल मार्केटान जर जाता मडगांव होलसेल मार्केट पळय तीच मॉडेलिटी चालू आहा. नाल्ल फक्त म्हयनोभर 2 महिने 3 महिने 4 महिने उरता. नुस्तें तितलें उरना. ती डिफिकल्टी रिजॉल्व जाली. फिश रोखडी काबार जातली. ऑलरेडी आमी 45 लाख आयले म्हणटा सांगलें ऑलरेडी. 5 काय 6 गाडयो सुद्दां घेतल्यो. आम्ही पुढल्या प्रश्नाकडे या. चिलिंग प्रश्न क्रमांक 5 विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, आतांच आमचे कलीग प्रमोद सावंतान म्हणला की मायनिंगाचो इशू एक खूब म्हत्वाचो इशू. तसो रिजनल प्लॅनाचो इशू जो आहा होय म्हाका दिसता खूब वेळ पेंडींग उरला. हो इतलोच म्हत्वाचो इशू. आज जर क्वेश्चन आवराक हो रिजॉल्व जायना जाल्यार हांवूय बी एक ताजेर डिस्कशन जावचें म्हणून एप्लाय करता तुमचे कडेन. टावन प्लॅनिंगाचें हाका करचें हाणें. म्हणून आतां स्पीकर सर, जेन्ना आमी ही असेंब्ली निवडून आयले तेन्ना 20 मार्चाक गव्हर्नराच्या एड्रेसान हे सरकाराची पॉलिसी अशें म्हणलां, आनी आय वील कोट दॅट द प्लॅन 2021 वूड बी डिनोटिफाईड. Not denied that. A new plan will be formulated in due consultation with all stakeholders. My government firmly believes in grassroots planning and participation of people in all developmental activities of the state. Subsequently, Speaker sir, एक circular आयलो आणि ते सर्क्युलरान रिजनल प्लॅन 2021 म्हणटा तो ऑन होल्ड दवरलो. म्हजो पयलो प्रश्न आहा की एक सर्क्युलर, एक नोटिफाय जाल्लो प्लॅन होल्डार दवरूंक शकता. आनी जेन्ना हें म्हणलें तेन्ना चीफ मिनिस्टरान म्हणलें हो टेम्पररी मेजर. म्हजो हेच प्रश्नाचें एक्सटेंशन, हाव लॉंग इज टेम्पररी? कित्याक आतां 2.5 वर्सां जाल्लीं आहा. सर्क्युलर जर तूं पूर्ण वाचशी जाल्यार लक्षांत अशें येतलें की 2021चो प्लान टू द एक्सटेंट ऑफ 2001 will be implemented. That means 2001 आसा आनी 2021 दोनूय जाग्यार आसा जर तूं एखादी कितें जमनीचो वापर जाल्यार तो परमिटेड जातलो. दॅट इज एन एक्झिक्युटीव ऑर्डर. इफ यू वॉन्ट टू चॅलेंज इट, गो टू द कोर्ट, देन वी वील डू वॉट वी हॅव टू डू. देन वील इशू लीगल ऑर्डर टू सस्पेंड. स्पीकर सर, 2001तल्यान आतां 13 वर्सां जालीं. खूब नवे कायदे आयल्या आनी म्हाका दिसता खूब चेंजीस जाल्ल्यो आहा. आतां आमी एक गोंयकार जेन्ना एक घर बांदपाक एप्लिकेशन करता, टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा मनान वता तेन्ना ताका 2 एग्जामी आन्सर करच्यो पडटा. एक 2001चे पोर्शनाची, एक 2021चे पोर्शनाची. आनी जे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आहा, जे हू आर ऑथरायज्ड बाय द गव्हर्मेंट टू इंटरप्रीट वेदर बोथ द portions are being studied by the person who is applying for the construction. हे जे एग्जामिनर अशें तुमी ठरयल्या, तांकां हायकोर्टान आल्दिया केसान अशें म्हणलां की तांणी जें अफिडेवीट दिल्लें की प्लॅन सारको आहा म्हणून, तो एक्चुली फ्रॉड्युलंट आसलो प्लॅन. ताजे फुडें अशें जाल्लें आहा की इको सेन्सिटीव झोनांनी पणजेच पळयलें जाल्यार गॅरा म्हणटा तें हातून मँग्रोव एरियेन कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केल्लें आहा. सांताक्रुजान तें हारा